Bringing somebody from outside and putting on their head is not the solution. तेजेर सोल्युशन जायना. तशें जातले की आमच्यो गाडयो कलंगूटच्यो गाडयो जेन्ना एअरपोर्ट आर वयतले मोपा ड्रॉप करपाक ते थिंगा रावले थिंगाच सुकतले. तांकां उदकूय ना, जेवण ना, टॉयलेट ना, मुत्री ना, कांयच ना. ते उरले थिंगाच रोडाचेर सायडीक. कित्याक थिंगा सोडले ऑलरेडी कितके गाडयो आहा ते पळय न्हू. 800 गाडयो जाल्यो म्हणून 800 का 1000 मोपा एअरपोर्टाचेर 1000 जर गाडयो जाल्यो जाल्यार ते केन्ना सुटतले. म्हणजे कितले ट्युरिस्ट येता काय. So this is all things we need to do, work very seriously. We should know the figures. कितल्यो गाडयो मोपासून सुट्टा दिसाक, कितल्यो आमच्यो गाडयो मोपा वयता. जे हे वयता पळय तेणी कितें करप तर मागीर मोपाचे टॅक्सीवाल्यांनी कितें करप, पेडण्याच्या लोकांनी कितें करप. जे थिंगा आतां गाडयो लायल्या पळय तेणी कितें करप. थिंगा सोमते टॅक्सी भायर धरून न्हिदपाचें तेंच्यांनी. इट इज नॉट फिजिबल वॉट दे आर टॉकिंग. वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी. आम्ही कितें झगडटा ट्रान्सपरन्सी. माझ्या हॉटेलान जेन्ना कस्टमर येता तेन्ना रिसेप्शनान लॉग बुकार कितें बरयता, आमचे जे बूक आसता पळय बूक आसता वो ईमेल ते करता और एक कमेंट पास करता की वी वॉन्ट ट्रान्सपरन्सी टू गो टू काणकोण. दूधसागर आमी वयता, आमी बूक केले, आमकां सांगले 5000 आनी गेले आमी 4000. वी आर स्टील फिलिंग चिटेड. ते जावंक जायना. नो बार्गेनिंग. It should be one rate which is there fixed on the menu.